विसवा उपरांत तुमचे स्वागत. पळोवया फुडल्यो खबरो. एमपीटी कोर्सा संदर्भात फाटीं जनसुनावणी जाल्ली. व्हड संख्येन लोकांनी हाका विरोध केल्लो. मात एकूय फावट मुरगांवचो आमदार ह्या संदर्भात कांयच उलोवंक ना. आनी आतां मुरगांवांत कोळसो नाका म्हूण मिलिंद नायक जे वक्तव्य करता तातूंत कांय तथ्य ना म्हूण गोवा अगेन्स्ट कोल संघटनेचे वांगडी किस्तोर डिसूजा उलयला. आरडेक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. टुरिस्ट हॉलान तेन्ना मिलिंद नायक येयलो, वास्कोचो चेअरपर्सनूय येयलो आनी जायत जाण कॉन्सिलरूय येयलो. आतां ते दिसा आमी डिमांड केलो कितें, हें जें पळय तुमी पब्लीक हियरींग दवरलां हॉलान तें आमकां नाका, आमकां ओपन जाय आसा. जाल्यार गोवोरमेंटान आनी सगळ्यान आयकोन तें टिलक ग्रावंडार हाडलें. जेन्ना टिलक ग्रावंडार पब्लीक हियरींग कॉमेस जालें तें अरावंड 8 दीस देखून गेलें पब्लीक हियरींग. आनी हे 8 दिसां ऑपोजिशन लिडर बाबू कवलेकर, तशेंच एलिना साल्दाना, तशेंच बाब आमचो कार्लोस आल्मेडा, तसोच रेजिनाल्ड लॉरेन्स हे ओपोज करपा लागून येवन आपलो तेंको दिलो आमकां गोंयकारांक खरेंच पोल नाका म्हूण. पूण एक दीस मिलिनाक पडोंक ना तिंगा येवन सांगपाक की तें कोळसो नाका म्हूण. आतां मिलिंद जें पळय कितें उलयता तें खरेंच लोकांक दिसता की तें आतां मिलिंद उलयता. आतां तांकां परमिशन दिली उपरांत तर तेच वॅलीड इनवॅलीड केस न्हू तो आमकां दिसता. कित्याक जेन्ना पब्लीक हियरींग जाता आसतना तो आमदार येवन आपली एक डिमांड घालता जाल्यार तो सारको आसता न्हू. आतां मिलिंद उलयता कोळसो नाका म्हूण. आतां मिलिंद कोळसो नाका म्हूण कितें लागून उलयता तें आमकां कांय समजना. पूण जोरी तर ताका खरेंच दिसतालें कोळसो आदींसून नाका म्हूण, आयज तो 15 वर्सां जालीं MLA आहा मुर्मुगांवांत आनी हेजे पयलो देखून कोळसो देंवतालो तेन्ना तो उलयनाहलो. तेजेर एक क्वेश्चन मार्क येता कित्याक उलयनाहलो. प्रेजेंटेशन दिवपा आहा जाल्यार दितोले, तेंवूय दिवन चोयतले. तेजे बगर तर हेजिटेशन करपाक पडलें जाल्यार करचें पडटलें. आनी आमी गोंयकार, आमकां गोंयान कोल नाका म्हूण जोरी तर आमी गोवा अगेन्स्ट कोल एक ग्रूप उगडला जाल्यार आमी कोत्तोलेच आनी करपाकूच जाय.